एक्झॅक्ट आतां पळय आमी वयर तीग जाण फ्लॅटान अडकले, हांव मम्मा आनी म्हाजो बापूय. मागीर प्लस ते वयले 3 लेबर आसले अडकल्लेले आमच्या सायडीच्या फ्लॅटान. ते अडकून जाले. मागीर सकाळी सिलिंडर म्हणून कळ्ळें. पळयलें जाल्यार सगळें देंवले काय मिटर सगळे वयले जळाले आसले. शॉर्ट सर्किट झाला. हय सगळे शॉर्ट जाले. ना म्हणजे सेन्सिट कांय ना. 12:35 कॉल येयले, पणजेच्यान येयले ते बी की बिल्डिंगेन फ्लॅटाक उदो पेटला आनी भुरगो आहा भितर. आमची गाडी पावता आमकां पावल्या उपरांत कळ्ळें आमकां भायर सर्वजनीक ते पंडाल घातला पळय, गाडी भितर एंट्री घेवपाक प्रॉब्लम जालो आनी सगळे लोकल गाडी रस्त्यार नॅरो रोड. सो हांव पब्लिकासीन रिक्वेस्ट करता की नॅरो रोड आहा पळय ते जाग्यार एमर्जन्सी गाडयेक स्पेस दवरचो म्हणून. हांगा पावल्या उपरांत पळयलें जाल्यार इलेक्ट्रिकल पॅनलाक उजो पेटलो आनी इट इज अ कंपस्टेबल मटेरियल दवरलेलो, कचरो दवरलेलो म्हणून तो उजो एक्सटेंड जालो. तो वयर पावूना. इमिजिएटली आमी एक्सटिंग्वीश केलो आनी लोकल लोकांनी कितें भुरग्याक आसलो तो वयरच्यान काडलो. ओन्ली फ्लेम आनी स्मोक गेलो आनी कोणाक कांयच त्रास ना. हांव गोवोरमेंटाकूय रिक्वेस्ट करता, पब्लिकांकूय रिक्वेस्ट करता की हेजेर मातशें एक्शन घेवचें की आमकां एमर्जन्सी गाडयेक येवपाक एक्सेस दिवचो. चलो कितें जालें? आनी आमी थिंगा सार्वजनीक गणपती आहा न्हू, थिंगा रावलेले. बायलां येयले, बोबो मारपाक लागले कितें सिलिंडर फुटला म्हणून. आमी हिंगा धांवन येयले काय सकयल उजो लागलो. मागीर कितें आमी कितें केलें, 2-3 जाण मेळोन वयर वचून सगळे भुरगे सगळे दादले बिदले सगळे भायर काडले. उजो पालोवपाक लागले आनी तेन्ना पासून सगळे सॉर्ट आउट जाले. मागीर आमगे हेल्प करपाक एम्बुलन्स फायर ब्रिगेड बी सगळे येले. पण आमच्या लोकांनी बरें हेल्प केलें आमकां. हिंगा सगळ्यांनी माती बिती हाडून हे दिवन आमकां हेल्प करून आमी सगळे हे करून सॉर्ट आउट केलें. बरो व्हडलो उजो लागलो. हय मातसो फर्स्ट फ्लोरार वचपाक जायना आसलें कित्याक इतलो धुंवर जाल्लो तो. केशें कितें करून हाडले आमी सगळे.